मोदीजी जेन्ना हांगा एअरपोर्टाचेर आयिल्ले आमची क्लोज डोर मिटींग जाल्ली. मिटींग अशें न्ही, इट वॉज जनरल इंटरॅक्शन आनी तांचे आमकां एडवायस आशिल्लो की आज खंय तरी तुमी लोकां पर्यंत पावपा जाय म्हणून. इवन सपोज लोक तुमचे कडेन पावना जाल्यार आमची जी पार्टी आसा ती अंत्योदय तत्वाचेर काम करता. म्हणजे सगळ्यात लास्ट मनीस आसा ताजे कडेन खंयचेय गव्हर्मेंटाचे बेनिफीट पावपाक जाय नाल्यार तो खंयचोय त्रास आसा जाल्यार आमी तांचो सॉल्व करपा जाय म्हणून. आनी हें करता करता इवन तो सपोज आमचे कडेन येवपाक पावना जाल्यार तुमी तांचे कडेन वचपा जाय आनी हाचे एडवांटेजीस आसा की तुमचो कनेक्ट लोकां पर्यंत वाडटलो आनी तुमकांय सगळ्या पर्यंत स्तरार कितें चल्लां तें कळटलें. एक एकदां आमी कितें जाता ऑफिसान बशिल्ल्या कारणान आमकां भायर कितें चल्लां तें एक एकदां कळना. वाड्यार बारीक बारीक खंय जंय आमी पावंक शकना थंयचे प्रॉब्लेम्स आमकां कळना. सो तुमी सपोज एक ड्रायव्ह घेवचो अशें तांचो एडवायस आशिल्लो आनी लोकांक इनवॉल्व करून तुमी तांच्या दारान वचचें, तांकां ह्या हातून इनवॉल्व करचें. स्किम्स कसल्यो आसा कितें आसा त्यो तांच्या मुखार व्हरच्यो, कॉम्पिटिशन्स दवरची, स्पोर्ट्सा थ्रू युथांक लागीं करचें. कित्याक आज ग्रावंड्स ना आमचे कडेन चड आनी लोक आज चड मोबायलाचेर आसा. सो हे सगळें करता आसतना खंय तरी युथूय आमचो स्ट्रॉंग जावपा जाय. आमी सदांच म्हणटा यूथ इज अवर फ्युचर म्हणून. त्यो तांकां स्ट्रॉंग करपा खातीर तुमी तांचे खातीर गेम्स ऑर्गनायज करच्यो, तांकां ग्रावंडार हाडपा खातीर तुमी कितें करूंक शकता तें तुमी सगळें करचें आनी एका अर्थान सगळ्या कम्युनिटीक तुमी लागीं हाडचें. म्हणजे एक आमदार जाल्ल्या कारणान तुमी आमी काम करतात. आतां ऑफिसांत म्हज्या काम चालू आसोच, पूण खुबशे अशे लोक आसा जे अजून आमचे कडेन पावयना. सो तांचे कडेन तुमी दारान वचचें. आमचे भारतीय जनता पार्टीचे पयलीं पसून एक प्रिंसिपलूच आशिल्लें की लोक आमच्या दारान येवपाचे परस आमी तांच्या दारान वचून काम करपाचें आमचें आसाच. तें ताणें आनी इल्लें नेटान करचें म्हणून सांगलां आनी लोकां पर्यंत ती सेवा पावोवची अशें तांचें एडवायस आशिल्लें. पयलीं हेल्थ कॅम्प्स ऑर्गनायज करताले, मागीर आधार श्रम कार्ड आसलेलें ताकाय आमी फ्री सेवा दिल्ली. अश्यो आमच्यो खुबश्यो सेवा आमच्यो चालूच आसता. पूण ताच्या भायर आनी विचार करून म्हणजे हेल्थी बेबी कॉन्टेस्ट ताणें दवरलें. अशें खुबशे ताणें बरें एडवायस आमकां दिला जे आमी लोकां पर्यंत पावोवपाक शकता आनी लोकांचो बेनिफिटूय जावंक शकता. आनी ताणें सांगलाय बी की सेंट्रला कडल्यान खंयचोय तुमकां सपोर्ट जाय जाल्यार वी आर ऑलवेज देर म्हणून. ओन्ली तांचो एकूच हेतू आसा की लोक हॅप्पी जावचे. खंयचोय हाजे आसूं, इवन ऑपोजिशन रुलींग न धरता तुमी सगळ्या लोकां मदीं आमच्यो स्किम्स नाल्यार सरकाराचे बरेपण कितें आसा तें पावोवचें. तांचे प्रॉब्लेम्स आसा ते अटेंड करचे, ते सॉल्व करचे. इतलेच तांचो एक एडवायस आशिल्लो आमकां. So the entire BJP MLA gang is fully motivated, geared up with the visit. मोटिवेटेड. इवन आमचे इंडिपेंडंट जे सरकाराक सपोर्ट करता तेय बी आशिल्ले. एवरीबडी गॉट एन ऑपॉर्च्युनिटी टू टॉक टू हिम आनी इट इज अवर गुड लक म्हणटा तशें की येदो व्हडलो देशाचो पंतप्रधान आमचे बरोबर बसून लोकां पर्यंत कशें गोंयान आमी पावचे हाजेर आमकां एडवायस करता. सो इट वॉज नॅचरली एक प्रायम मिनिस्टर आनी वी ऑल नो दॅट आमचो प्रायम मिनिस्टर इज वर्कॉलीक कसो. सो आनी ताजेय बी एक जे हें आसा आज तुमी सगळे जाणा की आज आमचो देश खंय पावला तो इट इज रिच्ड एट द टॉप लेवल. सो तातूंत तो म्हणटा की आपली सगळी प्रजा जी आसा ती हॅप्पी उरपा जाय आनी लास्ट मनीस पासून हॅप्पी उरपा जाय. ताच्या खातीर एक बरें अर्दवर पावण वराचें डिस्कशन आशिल्लें देन ही लेफ्ट फॉर गुजरात. सो वी वर व्हेरी हॅप्पी दॅट प्रायम मिनिस्टरान आमकां बसून टायम दिलो. नो डावट गव्हर्मेंट फंक्शनाक टायम दिलोच, पूण आमदाराचे कितें प्रॉब्लेम्स आसता, आमी कितें करपाक जाय नाल्यार आमचो गोवा फुडें कसो व्हरपाक जाय हें सगळें ताणें आमकां सविस्तर समजायलें. ह्या खातीर हांव तांचे बी खूब खूब मनांतल्यान आभार तांचे.